कणकुंबीत धरण प्रकल्प उबो जावंक गोंयचे घायपण जबाबदार म्हूण गजाल भायर सरपाक लागल्या। कणकुंबीचे माऊली देवस्थानाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट रघुनाथ दळवीन खंय 2006 कर्नाटक धरण बांदता म्हूण शिटकावणी दिल्ली। गोंयकार सुशेगाद रावले। त्यावेळेक हे सगळे आमी तुमकां सांगलेले की अशें चलता, गोवा गव्हर्मेंटाक सांगले, सगळे पॉलिटिशियन आसा 70चे ते तांकां सांगले, तांकां पळयात येवन म्हणून सांगले। पण त्या वेळेक हांवें खूब एक प्रयत्न केलो, त्या वेळेक तेंच्यांनी सिरियसली घेतले ना। आनी आतां असो बोवाळ जाल्यार आतां तेच्यात थोडेशे हे जाला। हो प्रकल्प उबो जावंक जितलो कर्नाटक जबाबदार तितलेच खंय गोंयूय। डिस्प्यूट जे सुरू जाला त्या डिस्प्यूटाक गोंयची मिस्टेक आसा आनी कर्नाटकाची मिस्टेक आसा। प्रकल्पाच्या कामान कणकुंबीतले झरे पेड्ड्यार जाल्ले, ते खंय आतां परत उक्ते जाल्यात। उदक कर्नाटकात। थोडो त्यावेळेक जेन्ना त्यांनी कॅनल काम सुरू केले त्यावेळेक आमकां प्रचंड त्रास जालो, उदकाचोय त्रास जालो आनी बाकीच्या बाबतींतय त्रास जालो। एकंदर म्हणजे कणकुंबीचे जे अस्तित्व असले ते अस्तित्व टोटली खूप बिघडल्यासारखे झाले त्यावेळेक। पण आता ह्या गोष्टी जवळ 2006 त्यांनी सुरू केले, आता 2023 कितलीशी वर्सां जाली, आता ते सगळे थोडे सेटल जाला। आणि जे ते उदकाचे पयलींचे आमचे जे झरे आशिल्ले ते झरे परत ओपन जाले आणि ते इनफ्लो ऑफ वॉटर आमचे चालू आसा। कळसा जो अंडरग्राउंड जो आता कॅनल मलप्रभेक त्यांनी डायवर्ट केला, त्या कॅनलान त्या उदकाचो आमकां कणकुंबीत कांयच फायदो ना। आमकां फायदो ना, कांयच फायदो ना 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 कांयच फायदो ना। ते उदक कणकुंबीक न्ही, ते उदक मुखार थंय हुबळी धारवाक जी उदकाची स्केरसिटी आसा थंय तांकां फायदो जातलो, आमकां उदक ना। कणकुंबी सावन उदक व्हरता ते आमकांय जाय म्हूण खंय आतां कणकुंबीकारांचो स्टँड। थोडे आतां आमकां कळ्ळें की आमकां फायदो जायना, आमी कितें करपाचें। आतां आमचो इमिजिएटली एक असो स्टँड आसा की हे जे उदक तुमी व्हरता ते आमकां हांगा जाय, पिवपाकय जाय आनी आमच्या शेताकय जाय। तसो एक आमचो प्रस्ताव आतां चल्ला, पळया जाले तर थोडे बोरवेल किंवा आनी कितें तरी हे करून ते मेळटा काय पळोवया। प्रुडंटा खातीर कणकुंबी सावन कल्पेश गांवस।